बायल सशक्तीकरणाच्या उद्देशान सिया शेख हांणी स्थापन केल्ल्या गो वुमनिया ह्या संस्थेक 6 वर्सां पुराय जाल्यात. उद्देग धंदो करपी बायलांक माची मेळची ह्या उद्देशान ही संस्था सुरू केल्ली. ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान उद्देग सुरू करून मुखार सरिल्ल्या बायलांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. वेवसाय करपाच्या उद्देशान धडपडपी बायलांक स्वावलंबी करपाक ही संस्था तेंको दिता, अशें रान महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पर्येचे आमदार दिव्या राणे हिणें सांगलें. खूप महत्वाचं असं पहिली म्हणटा ते आमचे गो वुमनिया आणि त्यांची पुराय टीम सिया शेख हू इज द फाउंडर ऑफ गो वुमनिया तांकां पयलीं अभिनंदन करता आनी उनुनीत परबी तांणी आतां 6 वर्सां जालीं हे गो वुमनिया तांणी सुरू केला आनी आज तांचे सेकंड मॅगझीन बॉस लेडी म्हणून तांणी लॉन्च केला विथ वुमन ऑन्टरप्रेनर्स. सो ही खूप गरजेची गोष्ट आमी म्हणटात न्ही, महिला आमची सशक्त जावपाक जाय म्हणून. जशें आमी युवा सशक्तीकरणा फाटल्यान धांवता तशेंच महिला सशक्तीकरण हें खूप गरजेचें, कित्याक अजून पर्यंत वी आर इन द 21st सेंचुरी पण इनइक्वॉलिटी अजून आसा. सो महिलांक तर एक पुश मेळना आनी एक संदी मेळना, एक व्यासपीठ मेळना जाल्यार आमची महिला फुडें सरपाक शकना. एक खूप खोशी भोगता म्हाका, कित्याक ही जर्नी हांवें 6 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्ली आनी मेन ऑब्जेक्टीव कितें आसलें की बायलांक एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय गोंयान स्पेशली, कित्याक आमचें गोंय ल्हान आसा पूण टॅलंट खूब मोठें आसा. आतां कशें पावतले लोकां कडेन, तर हांवें हे 2017 हे प्लॅटफॉर्माची सुरवात केली. एक ऑनलायन प्लॅटफॉर्म सोशल मिडियाचेर केलें आनी स्टार्ट केली अवेरनस क्रिएट करपाक की हे प्लॅटफॉर्म सोशली आमी कशें लोकां कडेन पावोवंक शकता आनी लोकांची बायलांची स्पेशली जी कला करपाक कितें तरी तांकां इंडिपेंडंट फायनान्शियली इंडिपेंडंट करपाक किंवा तांचो पॅशन भायर हाडपाक हो सोशल मिडियाचेर फेसबूक गो वुमनिया ह्या नांवान आमी स्टार्ट केली.